दिसांनी भेटतात. देवाक आपण दिवन आणि फॅमिलीच्या बऱ्यापैकीपासून वीस भेटतात थँक्स जन्म दिसाक देवाक आपण दिवन आणि बऱ्यापैकीपासून वीस भेटतात वतन करतात. अनेक तुम्ही गोंय सुद्धा सांजपासून वीस भेटतात मागीर मिसाच्या बलिदानात आमची खासगी इंटेक सर्व आम्ही देवाची मुखार दवरले. संवसाराचा वाटो वता आज ताचे प्रक्रिया ताच्या पासून ताच्या भलायकी पासून बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे
बेश्टे पोटूच सोडना बोगोल मुपी
आनी जेवतल्या जेवण दिवन जमीन शिंपता आनी सुफळ करता आनी किल्लोता. तशेंच म्हज्या तोंडांत ही वाट सोदता ते उदक निर्फट जावन म्हजे शीं परतून घेयात. बगर म्हजे कुशीक पाळटा आनी हांवें करून फरमायता ते शांतीन पावयता. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब जातलो, सोरवणीचे झोडींतल्यान सतोसान तुमी उदक काडटलीं. सगळीं म्हणया, सोरवणींतल्यान झोडींतल्यान सतोसान तुमी उदक काडटलीं. खरेंच देव म्हजो दारो, हांव फाटीं रावतां म्हजें भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पर म्हजें मोल. ताचें हांव किर्तन गायतां, तोच म्हजो सोरवणदार. सोरवणेच्या झोडींतल्यान सतोसान तुमकां उदक काडून मेळटलें. जबाब, सोरवणेंतल्यान झोडींतल्यान सतोसान तुमी उदक काडटले. सर्वेस्पराक निर्वासुया. सर्वेस्पराक निर्वासुया. व्हडल्यान ताळ्यान ताचें नांव गायात. सगल्या परजांक पळोवयात ताचें परतो वळखुपाक. ताच्या राष्ट्रां परतें नांव सगले कडेन परगट करता. जबाब, सोरवणेच्या झोडींतल्यान सतोसान तुमी उदक काडटले. सर्वेस्पर संत्रांक गायात, कित्याक तांणी केली मोल 9 लाख उजविता. शेकांचे पृथ्वीचेर ती पळयतली गाजयतली. सोनेनाथ रावतल्यांनो गितां गायनां करतली. आनंदाच्यो उल्हास सोडटली, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचें मोदें खरेंच व्हरता. जबाब, सोरवणीच्या झोडींतल्यान सतोसान तुमी उदक काडटले. जो कोण जेजू अभिषेक म्हणून सदमानता तो देवाचो गुरू, आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हणून हें फुडें वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करून म्हणजे ताच्या आज्ञा पाळून आनी ताच्यो आज्ञा जोडून. कित्याक जाका देवान जोडून दिला ताणें संवसाराचेर जैत केला. संवसाराचेर आमी जैत केला हें आमचो बाबा. कोण संवसाराचेर जैत व्हरता जाय जेजू देवाचो पूत म्हूण सदमानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदकां आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदकां आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार स्वर्ग. हाका 3 गवायांची साक्षी आसा, आत्मो, उदक आनी रोगो. आनी ह्या तिगांयचे गवायकी एकूच. मनशाची गवायकी आमी बांदून घेता, पूण देवाची गवायकी अदीक विस्वास फावो आसतली. आनी ही गवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. देवाचे उतर.
बॉडी सोडून म्हाका फावना हांव तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो त्या दिसांनी गलिलांतल्या नाझरेत हांव जेजू आयलो आनी जुआंव ताका जोर्दानांत स्नान दिलें आनी उदकांतलो वयर सोदतना फुडें स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो गाडव्याच्या रुपान देवून ताचे वयर थारलो ताणें देखलो आनी स्वर्गांतल्यान अशी जाप जाली तूं म्हजो व्हड अपुरबायचो पूत तुजेर म्हजें धादोसपण आसा जेजू क्रिस्ताचें शुभ म्हज्या मोच्या धोंडभावनो तुमी आयकलां जावं पुरो देवाची कृपा आमकां आसूंक जाय त्या लोकांक पयशे दिवंक जाय आनी गोरचेक दान दिवंक जाय गोरचें हें दिवंक जाय तांचें जायना पयशे आसात पूण दिवंक ना कित्याक तांचें थंय दादोसपण ना देव तुमचे फुगे कांयच घेवचो ना तुमकां तुमच्या कितें तुज्या कामाच्या वावराक कितें तरी तुमकां जाय देवाक जाय जाल्यार देव तुमकां पयलीं दिवन तुमचे थंय तें धादोसपण उपजयता आनी फक्त तुमकां उदार कोणाचो पडटा एवढं आसतलें बेश्टें कोणाक कितें दिवंक जायना थोड्यांक धाकटे पयशे आसतात पूण तांकां दिवंक खातीर न्हय ते पळय ते दिवंक कंजूस म्हणटात पळय तशें न्हय तांकां देवाची परवडगी ना तांकां देवाचें परमिशन तांकां येयना तांकां तकलेन तें रडूंक जाय अनलेस गॉड परमिट्स इट्स नॉट पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल समजता देवान तुका तें धादोसपण दिल्ल्या शिवाय तुका तुजें जावचें ना तुज्या मोगाच्या भावनां मागूया आमी पेसां मागतात आमच्या फॅमिलीचेर आमच्या घराब्याचेर आमच्या खासगी जिविताचेर बरे भलायकी कृपा मागता तूं तुका दिता पूण जें कितें धादोसपणान देव दिता तो मनीस भागी तो मनीस मिसाच्या बलिदानाक मागूया आमच्या खासगी जिवितांत त्या देवाचें धादोसपण आमच्या थंय आमी अणभवूंक आमी फावो जावं ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी मागूया आमी सगळीं मेळून सोद म्हणटा सोद म्हणटा देवाक सोद आनी पृथ्वीच्या
मोगळा आणि कोरडा बाबा आम्ही जवळ ऐकल्यान तुझी दादोसपण तुझेच दादोसपण म्हणून ओळखून घेऊ तुझा जो स्वभावार्थ दवरून ही मागणी तुका आम्ही मागल्या ती आमकां फावो कर आनी मागता तुझ्या पुता जेजुसा नांवान आमेन.
तुझ्या पवित्रज्ञान घडून ही देणी पवित्र करून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्याची कूड आनी आपल्याच कुशीन कश्ट म्हणून सोसून तुमच्या हाती जेजू उडून घेतलो तुका दिलवासून तो पडलो तो आपल्या शिसांक दिलो हो तुमी सगळेच तिकेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समजूची तेच पुढे जवळ जातोच आणि काच घेतली तुका नव्यान दिलवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी तुम्ही सगळेच तिकेयात आनी हातले पिले ही म्हज्या रक्ताची काच नवी आनी सासणीक मरणाच्या रोगात पातकांच्या मोक्षाने मेळच्या तुमच्या पासत आनी सगळेच मनुष्य पासत ते म्हणटली हे म्हज्या उडासाक तुमी करात He
and life everlasting. And all those who participate in this mystery of our Lord Jesus, may their sins be forgiven. Please close up the blood and oil in number D16, D16. सर्वेस्परा आमच्या मुखार पाया पोत जेवणाच्या गोळान आमच्या पथकांतली आमी नितळ जावन तुज्या कुशे प्रमाणे आमी घेवंक शकता ते सगळे आमकां मेळून तुज्या दादासपणान पावसान आमी मागता तुज्या पुता जेजुसास नांवाचो जेत आनी नाजरो समेत सासणाच्या सासणान सर्वेस्पर तुमचे सोरे आसूं सर्वपवित्र बाप पूत आनी पुत्र तुमच्या जिविताचे आशीर्वाद घेऊन मुसलिया क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन आनी एकवटान तुमकां धाडटा Sebastian,
आता मीस जातोच तुका केक आणि कॉफीची बोतामाच्या जन्माच्या दिसाक रेडी केल्या देवकडून बघा ती तुम्ही घेवची यूथ मीटिंग पाहिजे कितें यूथ मीटिंग हां यूथ मीटिंग यूथ मिटींग टुडे वी आर येस आफ्टर द मास यूथ कोण ना ओके जो कोण बरा यूथ कायंडली कम पण विनाशक जायते त्रास घेता तुमचें नांव धाडटा पूण तुमी सोड हें करना बट तुमच्या मनान तुमी पळयता तें पळयता पूण म्हज्या मनान केन्ना पळयता तेन्ना तुमकां त्रास पडटा मागीर आय अलाव यू टू डू एज यू वॉन्ट बट वेन आय हॅव टू डू माय अकॉर्डिंग टू मी तेन्ना तुमकां त्रास पडटले यूथ कोण आहात दया करून ह्या मिटिंगेंत रावात वीस जातोच थँक्यू